करंजोळ 70 गावच्या लोकांनी नरभक्षक म्हण भय उक्तायत एका मानग्याची हत्या केली। जाल्यार ह्याच गावच्या लोकांनी कांय दिसा पयलीं म्हादय अभयारण्यात सुरू जाल्ल्या व्याघ्र गणेक विरोध केलो। वन वाईल्ड लाईफ ॲक्ट 1972 अंतर्गत ज्या मानग्याचे संरक्षण केला त्याच मानग्याची हत्या केल्ल्याची घडणूक करंजोळ 70 हांगा घडल्या। म्हादय अभयारण्य आशिल्ल्या जाग्यार ही असली घडणूक घडटा ही खूप लजेची गजाल अशी खंत पर्यावरणाचे अभ्यासक राजेंद्र केरकार हांणी उक्तायल्या। करंजोळ सारख्या गावात एका मगरीची एका मानग्याची हत्या जाता हे आमकां दिसता की म्हादय अभयारण्य क्षेत्रांत लेगीत ही रानटी जनावरां असुरक्षीत आसा। सध्या ह्या वाठारांत 4 आणखी मानगी आसा। वन खात्यान तांचे संवर्धन आनी संरक्षण करपाच्या नदरेंतल्यान किंवा तांचे पुनर्वसन हेर वाठारांत करपा खातीर प्रयत्न करपाक जाय। 28 मार्चा सावन म्हादय अभयारण्यात व्याघ्र गणना सुरू केली, पण करंजोळच्या थळाव्यांनी अभयारण्यात आशिल्ल्या आपल्या जमिनीचे प्रश्न पयली सुटावे करचे अशी मागणी करीत व्याघ्र गणनेक विरोध केलो। व्याघ्र गणना जावप ही चड महत्वाची गजाल आसा आनी हे मतीन धरून आमी सगळ्यांनी व्याघ्र गणना जावपा खातीर सहकार्य दिवप गरजेचें आसा। थळावे लोक करंजोळचे तेंच्यो काजूच्यो बागायती तेंची रावपाची जी लोकवस्तीची जागा आसा ताचे संवर्धन जावचें, तांकां त्या संदर्भात मालकी मेळची, हातून मातूय दुबाव ना, परंतु व्याघ्र गणना जावप चड गरजेचें आसा। इतलेच न्हय तर म्हाजो करंजोळच्या थळाव्यांक पुराय तेको आसा आणि हे संबंधात आपण मुख्यमंत्र्याक पत्र बरोवन ही व्याघ्र गणना बंद करपाची मागणी करतलो अशें कळीत करून थळावो आमदार विश्वजीत राणेन लेगीत ह्या व्याघ्र गणनेक खर विरोध केला। राज्यात आयज डॉक्टर प्रमोद सावंत जे नेतृत्वाचे सरकार परत एकदा लोकांनी निवडून हाडलेलो आसा। आमी सगळे ते सरकाराचो एक भाग आहा। लोकांचो इंट्रस्ट आमचो इंट्रस्ट। टायगर रिजर्व करपाक म्हाजो पूर्णपणे विरोध आसतलो, पण त्याच बरोबर हांव एक तुमकां सांगूंक सोदतां की कसले सर्वे कितें आयज म्हाज्या कानार तरी कितें येवंक ना, पण जर तुमी म्हणटा लोकांचो जर विशय आसलो हांव लोकां बरोबर सदां आसतलो। गोंयांत फाटल्या 10 वर्सां सावन मायनिंग बंद आशिल्ल्या कारणान जंगलाच्या जागेत बरीच वाड जाल्ली आसली तरी लेगीत सरकाराच्या 3 व्हडल्या प्रकल्पां खातीर राखीव जंगलाचेर परत एक फावट सावट येवपाची शक्यताय आसा आणि साहजिकतायेनूच वन्य जिवांचेर लेगीत हे सावट येतले हे निश्चित। ब्युरो रिपोर्ट, गोमंतक टीव्ही।